आज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे बीजेपी आनी फोंड्या डेव्हलपमेंट जायना पयली गजाल. दुसरी गजाल फक्त कार्यकर्त्यांक आमिषां दाखोवपाचे, तांचे कडेन फटिंगपणाचे खेळ करपाचे, तांकां पयशाची ऑफरी आनी जॉबाची ऑफरी दिवपाच्यो, हे सगळे बीजेपी कडल्यान फसवणुकाचे धंदे चालू आसात. सो म्हाजो रिक्वेस्ट फोंड्याच्या आनी गोंयच्या सगळ्या युथांक की आता बीजेपीची एक नवी चाल चालू जाल्ली आसा की आमी 10,000 जॉब दितले आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट लेटरां दिवन तांची सुरवात अशी आसा की हो मोठो स्कॅम आसा जॉबांचो. फक्त फॉर्म भरप, फॉर्माचे पयशे घेवप आनी अजून पर्यंत कितले जॉब दिले गव्हर्मेंटान, कितले लागले लास्ट 6 म्हयन्यांनी गव्हर्मेंटान आमकां सांगचे. आनी हांव सगळ्या युथांक एक रिक्वेस्ट करता की हे आता तांच्यांनी बीजेपीन खंय तयारी केल्या की लेटरां काडपाची आनी लेटरां दिवपाची की आमी जिखून आयले की तुमकां जॉब मेळटले. खंयच्याच भुरग्यान ह्या गोष्टीचेर बळी पडना आसतना पयली कन्फर्म लेटर हातान घेयात. तुम्ही काम करात, बीजेपीक जॉब मेळ्ळा, कांयच प्रॉब्लेम ना. या तुम्ही काम करूय नाका, ते काम करा, ते पर्सनल डिसिजन तुमचे. पण जॉबाच्या आमिषाचेर कोणूच बळी पडू नाकात. कित्याक काल म्हाका भुरगे थोडे मेळ्ळे आनी ते भुरगे सांगपाक लागले की सर आमकां सांगल्या जर जॉब जावना जाल्यार इलेक्शनाच्या पयलीं तुमकां चीफ मिनिस्टर लेटरां तरी दितलो. 2017 लेटरां मेळिल्ली आनी ते वाळपयचे सगळे लोक गेल्ले आनी एकूय जॉब तेन्ना दिल्लो गेल्लो नाशिल्लो. सो हांव सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की जॉबाच्या आमिषाचेर बळी ना पडना आसतना तुम्ही तुमच्या तरेन चिंतात आनी काम करात.